आमची संघटना जावन जर विधानसभेन जर आमच्या प्रतिनिधीन जर हो प्रश्न मांडूंक ना जाल्यार त्या प्रतिनिधीक आमी रेडे घाटे सकयल घेवचे ना, हे आमकां निर्णय घेवचो पडटलो। आमकां 2,000 लोक वाळपय पयलीं सुरवात करची पडटली आनी वाळपयसून जर जायना आमकां धडक मोर्चा पणजे घालचो पडटलो। प्रश्न कसो सुटना तो पळोवया। आम्ही जे हे प्रयत्न करता तितून म्हणून तुम्ही शेतकरी भावांनो राजकारण करू नका। आम्ही हे शेतकरी म्हणून काम करता। आम्हाला खंय तरी हांगा जैटा म्हणून फुडें धरल्या। हांगा राजकारण ना, हो राजकारण तो प्रत्येक आपापल्या मताचो आसतलो मनीस। टोटल फॉरेस्ट आनी त्या फॉरेस्टाच्या सकयल्या कॉलमात आमचें नांव। आतां फॉरेस्ट कितें म्हणटा की ह्यो जमनी आमच्यो कब्जो केला। दुर्दैव दिसता सांगपाक। फाटली कितकी वर्सां तुमचे भोगता अशें ते आमी भोगता आमकांच खबर ना। जेन्ना खुटी मारून मती जोडलेली हे गांव केन्ना देवस्थानां जोडलेली कितली वर्सां पयलीं कोणूच सांगूंक शकना। वायट दिसता सांगपाक। आज आमी स्वतंत्र जाले, गोवा स्वतंत्र जाले म्हणून बघता, पूण म्हाका दिसता स्वतंत्र आमी जाले खरे पूण आमचे हे 70 सारखे खेड्या गांवांतले भाग फॉरेस्टाचे गुलाम कशे वागता, गुलामगिरीन वागता असं दिसतं की स्वतंत्र फॉरेस्टा पासून स्वतंत्र। शेतकरी बाबडो दिसभर काम करून घरा येतात, दुसरे दिसा पळयता जाल्यार सगळी नाशाडी केल्ली आसता। तांचो सामको ताका खूब धक्को बसता, कित्याक ताची तातूंत खूब मेहनत आसता, पयसो आसता घातलेलो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो कंट्रोल आसा आपल्या प्रिमायसिसाक तो अजिबात ना। RFO बाकीचे गार्ड जे आसा तेंच्यांनी सगळें आपले जे पयलींचे जे तेंचे फेन्सिंग आसलें ते सगळें मोडकळीस पडलें, थंय तेंचें लक्ष ना। फुडें उत्पन्न म्हाका दिसता हे जवळपास 0चेर पावतलें। आतां ते जवळपास 30%र पावलां। आतां एकट्या शेतकऱ्यान सांगलें तशें की आपूण एका टायमार 3,000 नाल्ल घातलो, आतां आपूण 300 नाल्ल आपल्याक मेळना। म्हणजे तुमी विचार करूं शकता हे फुडो आमच्या गोंया खातीर खूब हानिकारक विशय आसा। म्हणजे वचून रानान मारचें ना। आमकां आमचें क्रॉप प्रोटेक्शन, आमचें जें उत्पन्न आसा त्या उत्पन्नाचें संरक्षण करपाची ताकद आनी परमिशन सरकारान दिवचें। आमकां आयज गरज आसा हे वन्य प्राण्यांक थोपोवपाची। आमचें इतल्या पर्यंत म्हणणें आसा की तुमी सरकारान तुमची सबसिडी पूर्णपणे आमकां बंद करा, पूण तुमचे वन्य प्राणी जे आसा तुमचे प्राणी तुमी आवरात। फुडल्या आयतारा चडांत चड आमी प्रयत्न करतात केरी सारकी सगळ्यात जी मोठी पंचायत आसा ती कवर करची। फाटल्या 2 वर्सांक एकदा फूल सगळें भरूंक जाय म्हणून 200 गांवांतले व्यक्ती हाडून लायले। ते एका म्हयन्यान दुकरान सगळे सोंपयले 200 गांवांते। पूण लोकांक शेतकरी आनंदान ह्या चवथीक म्हणा किंवा दिवाळेक म्हणा आनंदान आपल्या उत्पन्नाचो घास तांकां मेळटालो। तो घास ह्या गव्हर्नमेंटान काढून घेतला। कोणच आमकां मत्तीक हांगा हांगा येवन कितली जरी तेंच्यांनी हे उलयता न्हू, हे बाकीचे हे सगळे पयशेवाले उलयता जायत, पूण म्हाज्या सारको श्रम करणारो आसा न्हू त्या ऑफिसरांनी येवन पळोवचें कितें हांव करता तें। तेंच्यांनी म्हाज्या दोंगराक येवचें, म्हाजें कितें नुकसान जाल्यार तें पळोवचें आनी मागीर ठरोवचें हाचेर ह्या शेतकऱ्याक मदत करची का ना। आमी प्रत्येक फावटी तोंडां उलयता, केन्नानी खाल्ले म्हणटा, डुकरांनी हुमटून उडयले म्हणटा, गवे गांवांत पावले म्हणटा, पण आतां एक सांगता त्या पद्दतीन आमी संघटना आसा न्हू